आणि ही महामारी कोरोनाची संपूर्ण भारतभर लोकांक सोंपोवपाक लागलेली आसा। ही जाणीव म्हाका आसा, तरी सुद्दां म्हाका प्रेसा मुखार येवचो पडटा। हेजें कारण ह्या लोकां हिता लागूनच म्हाका प्रेसा मुखार येवचो पडटा। फोंडा म्युनिसिपालिटी हांच्यांनी 2 दीस पयलीं पत्रकार परिशद घेवन ताचे मिटिंगेक एक ठराव घेतलो की खडपाबांद रोड टू कोवळे शांतादुर्गा रोड हो खडपाबांद रोड आसा तो बंद करतले म्हणून। पूण हाचेर जेन्ना न्यूज पेपराचेर आयली, बाकीचे तुमचे सगळे चॅनलांनी जेन्ना दाखोवपाक लागली, तेदे वेळार कोवळे पंचायतीचेच न्ही बाकीचे हेर पंचायतीचे लोक आमकां सगळे एप्रोच जाले आनी तेंच्यांनी सांगलें तुमी कितें तरी हेजेर करपाक जाय। सो त्या खातीरूच आज हांव प्रेसा मुखार येता। पयलो प्रश्न आसा, म्युनिसिपालिटीन हें कित्याक डिसिजन घेतलें? म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन सखोल हेचेर अभ्यास करपाची गरज आसा। जर तो रस्तो बंद करता जाल्यार आमचे ते आक्षेप कांयच ना। हेजें कारण कितें? जो एक्वेशन रोड आसा तो पयलीं तेंच्यांनी ओपन करचो आनी तेजे नंतरूच हो रस्तो तेंच्यांनी बंद करपाचें डिसिजन घेवचें। जाल्यार तांकां आमी विचारपाक सोदता की इतलीं वर्सां हांव ह्या कोवळे पंचायतीक 20 वर्सां जाली आसा, ते म्हणटात की ते एक्सटेंड जाता म्हणून। म्हाका दिसता एकूय तर अजून एक्सटेंड जाल्लो ना। तेंच्यांनी दाखोवचो। एक एक्सटेंड जालो तो बुलेट शोरुमा कडेन, तो मनीस चलत वतालो आनी ताका स्कुटरीन ते टायमार उडयल्लो। तेच्या नंतर त्या रोडाक एकूय एक्सिडेंट जाल्लो ना। ते म्हणटा NH-17 की PWDन तांकां लेटर दिला की तो इल्लिगल रोड म्हणून। सो हांव म्हणटा ती इल्लिगलिटी थंय कांयच ना। जेदे वेळार तो रोड एक्वेशन केलो आनी म्हाजे म्हायती प्रमाणे जो एक्वेशन केला रोड, ते रोडाक जे प्लॉट केल्ले तेदे वेळार ते प्लॉट विकले। काही जाणांचे थंय बंगले आसात, ते बंगलेवाल्याचे थंय कंपाऊंड त्या एक्वेशन रोडाक आसा। तेजे भायर ती बिल्डींग आसा तिवूय ती एक्वेशन रोडाक आसा। हो सारासर त्या बिल्डरान विचार करून हो रोड ओपन केल्लो। म्हाजे मागणें म्युनिसिपालिटी कडेन की तेंच्यांनी ती घाई करची न्ही। दुसरी गोश्ट, प्री मॉन्सून हो दुसरो विशय आसा की माननीय CM म्हणून आमगेलो डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी कोविड-19 टायमार म्हाजे कडेन आमचे कडेन सगळे सरपंचा कडेन फोनार कॉन्टॅक्ट केल्ले आनी प्री मॉन्सून वर्क्स हे स्टार्ट कर म्हणून सांगलेलें। आनी जे पंचायती कडेन पयशे आसा त्या पंचायती तेंच्यांनी 1 लाख पर्यंत मोडपाची पावर दिल्ली। सो आमची कोवळे पंचायत ही 9 मेंबराची पंचायत। हांव तेंचें अभिनंदनूय करता कित्याक की तेंच्यांनी एडवान्स हें आमकां सांगलें। पूण जेन्ना 9 वार्डाची पंचायत आसले कारणान ते आमकां 1 लाख रुपया पावना। आमची जी बजेट आसा ही आमची वर्साची 5 लाखाची बजेट आसा। म्हाजें रिक्वेस्ट CM कडेन की आमचें फक्त 20% काम जालां, फुडलें उरलेलें काम हें करपाक CMन आमकां तें परमीट करचें, जेणे करून जे फुडलें प्री मॉन्सून येवचे पयलीं आमचें जें आमी बजेटीन जें करतात तें मोडपाक तेंच्यांनी आमकां पावर दिवची की आमकां प्री मॉन्सून वर्क जें आसा तें करपाक बऱ्या पडटलें। त्याच बरोबर तिसरो विशय, हो पत्रकाराकूय खबर आसतलो पूण हांव मुद्दम आज जो प्रेस कॉन्फरन्सान सांगपाक सोदतां की स्ट्रीट लायट जी आसा ही स्ट्रीट लायट लोकांक दिसता की पंचायतीन करची। पंच सरपंचाक ते कॉन्टॅक्ट करतात, पूण आमची ऑलरेडी गव्हर्मेंटान ही पावर काडून घेतलेली आसा। आमकां फक्त इतलीच पावर दवरल्या की ते पोल नंबर जे आसा ते पोल नंबर आमी दिवपाचे म्हणून। सो आमी फाटले चवथीक पोल नंबर दिल्ले, ते हे चवथ पर्यंत अजून आमची 150 फिक्चर्स नवी बसोवपाची आसा आमच्या कोवळे पंचायती वाठारांत। जवळ जवळ 250 पोलाक आमची स्ट्रीट लायट पेटना। आमी कितलेय फाटी AE कडेन कॉन्टॅक्ट केलो, ते सांगतात की कॉन्ट्रॅक्टर सद्या ना, कॉन्ट्रॅक्टर गेल्लो आसा, आमचे कडेन मटेरियल ना। परत एकदां हांव CMक रिक्वेस्ट करता, पंचायत मिनिस्टर डायरेक्टर ऑफ पंचायत
पयलीं कशें आशिल्लें की पंचायतीक ती पावर आशिल्ली आनी आमी तें कोटेशन काडटाले आनी कोटेशन काडले नंतर डायरेक्टरा कडेन आमी एप्रुवल घेवन स्ट्रीट लायट आमी परचेज करताले. ज्यो पंचायतीक शक्य आसा त्या पंचायतीक तेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडून पावर दिवची जाल्यार योग्य तोडगो तेचेर काडपाक जाय. काल म्हाका दिसता स्कुलाची भुरगीं त्या रस्त्यान वतात, त्याच बरोबर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा आमचो, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान भुरगीं स्विमींग पुलाक लागून वतात, तोच रोड यूज करतात. त्याच बरोबर ट्युशनाक वतात, तोच रोड यूज करतात. टॅक्सीवाले, मोटरसायकल पायलट, रिक्षा हांकां आमचे जवळ जवळ तो बस स्टँड सामको नियर बाय येता. बांदोडा पंचायत, त्याच बरोबर वारी पंचायत, मागीर दुर्बाट आडपे पंचायत, हे भागातले सगळे लोक त्या रस्त्यान वतात. हांव म्युन्सिपालिटी कडेन मागता, रिक्वेस्ट करता की लोकांचो जमाव करपाक तेंच्यांनी भाग पडचें न्ही. आनी जर तो जमाव जालो जाल्यार थंय लॉ एंड ऑर्डर हें सिच्युएशन क्रिएट जातलें. तें सिच्युएशन जर क्रिएट जाल्यार हेका संपूर्ण जबाबदार ही म्युन्सिपालिटी आसतली. म्हणून म्हाजो तेंचे कडेन रिक्वेस्ट की तेंच्यांनी सगळ्यात पयलीं एक्वेशन रोड आसा तो पयलीं ओपन करचो आनी तेजे नंतरूच ताचें डिसिजन घेवचें. क्रिएट केल्लें आसा. हांव म्युन्सिपालिटी कडेन परत एकदां रिक्वेस्ट करता की जेणे करून ते लॉ एंड सिच्युएशन ऑर्डर करपाक भाग पडचे न्ही. हांव मागता म्युन्सिपालिटी कडेन की सकयल अभ्यास जावनी, माननीय सीएमाचें कितें आसा तें स्टडी केलें तें सगळें येवनी आनी तेजे नंतरूच